सचिव, तलाटी, समाज कल्याण तसेच RDA कर्मचाऱ्यांसयत पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हुस्को उक्तायला। हे कर्मचारी गरजेप्रमाण गावात भेट दिनात, जाका लागून पंचायतीचे प्रभावी काम करपाक आडमेळी येत आसात अशें मुखेलमंत्री सांगता। सर्वेक्षण करून कसल्योय चुकी आसत तर संबंधित अधिकाऱ्याक आनी खात्यांक कळोवचें म्हूण मुखेलमंत्र्याचो पंचायत वांगड्यांक आनी सरपंचाक उलो आसा। RDX ब्युरो रिपोर्ट। फक्त सरकारान ठरयलें म्हणून जावचें ना। आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा ते स्वयंपूर्ण गोंय गांवांतल्या प्रत्येक लोकांक प्रत्येक सरकारी योजनेचो फायदो मेळपाक जाय। केंद्र सरकाराचे आसतलो, राज्य सरकाराचे आसतलो आनी तें काम म्हणजे सरपंच पंच हांच्या बरोबर गांवांत आसलेलो तलाटी, सेक्रेटरी, सोशल वेलफेराचो स्टाफ, जितके जाण जे स्टाफ पंचायतीन आसा त्या सगळ्या स्टाफाक तुमी तेंचो वेवस्थीत सर्वे करात, गांवांत भोंवात, तेंच्या कडेन चलात। जाला कितें सोशल वेलफेराचो स्टाफ, RDAचो स्टाफ, खंयचो ट्रायबलाचो स्टाफ, हे सगळे जाण फक्त पंचायतीन आसता। ते काम एकदां कांयच करिना बरेचशे फावटी। ते येता केन्ना आनी केन्ना वयता। म्हाजो सरळ म्हणणें आहा की सरपंचाक आनी पंचाक अधिकार आसा की तांकां विचारपाचो, तांकां तुमी चला आनी सर्वे करा म्हणून सांगता आनी अशें जर कोण काम करिना तांची कंप्लेंट डायरेक्टली त्या डिपार्टमेंटाक दियात। म्हणजे सरळ म्हणणें आहा तांकां शो कॉज नोटीस इश्यू करूं येता किंवा तांकां हांगांतल्यान ट्रान्सफर करूं येता किंवा वेळ पडल्यार तांकां सस्पेंड सुद्दां करूं येता। सरकार तांकां पगार दिता लोकांचें काम करपाक। एखादें आमचें म्हणटा की अटल आश्रमाचो फॉर्म भरूंक जाय जाल्यार ताच्या घरा कडेन वचून तेणी भरचो। म्हाजें स्पश्ट मत आसा, एखादो आमचो दिव्यांग भाव आहा, कोणाक पांय ना, तेजो व्हिलचॅराचो फॉर्म तेणी भरचो, ताका व्हिलचॅर मेळोवन दी पर्यंत तो फॉलोअप करचो। हाज्या खातीर तेजें काम आहा, ताका बेश्टो पगार दिना आमी। ताका पगार दितात ह्या खातीर तेणी गांवांत सातत्यान भोंवंक जाय, वाड्या वाड्यार वचोंक जाय, वाड्या वयल्यो समस्या सोदून काडपाक जाय। खंयची तळ्याची आसतली, वाटेची आसतली, हे तितकेच म्हत्वाचें आसा।